भारताचो शेजारी आशिल्ल्या नेपाळात राजकीय भूकंप आयला। फाटल्या 2 दिसांच्या नेपाळातल्या जनरेशन झेड आणि तरणाटे मोठ्या संख्येन सरकारा आड रस्त्यार देवल्यात। सुरवातीक सोशल मीडिया सायटीचेर घाल्ली बंदी आणि उपरांत भ्रष्टाचारा आड आंदोलन तीव्र जाल्ल्यान प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली हांणी पदाचो राजीनामो दिलो। फाटल्या कांय दिसां सावन नेपाळातल्या सरकारी यंत्रणांवयल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांक लागून वातावरण बरेच तापिल्लें। सरकारी पावंड्यार सुरू आशिल्ल्या भ्रष्टाचाराक लागून विरोधकांनी लेगीत सरकाराचेर खर टिका केल्ली। ते उपरांत नेपाळांत वातावरण बरेच तापिल्लें। हातूंत भर म्हणून नेपाळ सरकारान सोमारा फेसबूक, इन्स्टा, व्हॉट्सॲप, यूट्यूब आनी एक्स ह्या सोशल मिडिया सायटींचेर बंदी घालपाचो निर्णय घेतिल्लो। ताका लागून चाळविल्ले तरणाटे रस्त्यार देंवले। हातूंत जनरेशन झेड पिरायेच्या तरणाट्यांचो सगळ्यांत चड आस्पाव आशिल्लो। नेपाळांतल्या चाळविल्ल्या तरणाट्यांनी प्रधानमंत्री धरून हेर कांय मंत्र्यांच्या घरांक उजो घातलो। सोमारा पुलीस आनी आंदोलकां मदीं जाल्ले मारामारीत 19 जाणांक मरण आयिल्ले। ताका लागून मंगळारा परिस्थिती आनीकूच हाताभायर गेल्ली। मंगळारा सकाळच्यानूच कर्फ्यू लागू केल्लो अशें आसले तरी लेगीत नेपाळी तरणाट्यांनी आपले आंदोलन आनीकूय तीव्र केलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।